प्रिस्क्राइब फॉर्मेटान ना. आमकांय कोणाकूच इनकन्विनियन्स करपाचो ना, बट अल्टिमेटली वेन वी आर लिव्हिंग इन दीस country, we have to follow the law of the land, we have to follow what is prescribed by the election commission. जाल्यार ही डिस्क्रिमिनेशनाची भावना कित्याक? बीजेपीच्या वोटरांक वेगळो कायदो आणि काँग्रेसीच्या आणि विरोधक ऑपोजिशन पार्टीच्या वोटरांक वेगळो कायदो, ही गजाल कशीच आमी टॉलरेट करून घेवपाचे ना. आणि हे खातीर हांव स्पेसिफिकली सांगपाक सोदतां की अशी जर गजाली लक्षांत आयल्यो जाल्यार त्यो म्हाका दिसता देशाचे डेमोक्रेसी खातीर आणि देशाच्या संविधाना खातीर मारक ठरतल्यो. कित्याक निमाणे हे सगळें जें चल्लां तें इलेक्शना वयल्यान चलता आनी सरकार घडोवपाचेर चलता. जाल्यार ताज्या फाटभुंयेचेर जर मतदारां कडेन जर आज असो खेळ केलो आनी अशें जर डिस्क्रिमिनेशन केलें पॉलिटिकल पार्टीचेर, जाल्यार म्हाका दिसता गोंयान हे वोट चोरीचे एग्जाम्पल आसतले. तरी हांव म्हणटा आमचे जे पणजेचे आनी मुडगोचे सावयो बाब आसा, हांगा सुनील बाब आसा, लिओ बाब आसा, ते तुमकां डिटेलान तांकां एक्सप्लेन करूनी की कशें तांच्यांनी आयडेंटिफाय केले वोटर्सांनी, कशें तांच्यांनी डिमांड केले तांचेर डिलिशन करचें म्हणून, आनी कशें हातून भितर इंटरफेरन्स सरकाराच्या वतीन आनी बीजेपीच्या वतीन चल्ला पळय. प्लीज एक्सप्लेन वॉट इज हॅपनिंग इन पेंजीम सो दॅट पीपल ऑफ गोवा शूड ऑल्सो नो हाव बीजेपी इज डुईंग द वोट चोरी. Good morning. First, I would like to thank all our media friends for taking a time out and attending this important press conference. We started this exercise on 9 June exactly, precisely. So, we started getting information that in many parts, especially in Alkin, आमचे quarters आहेत ना, A type, C type, मागीर GRP quarters, the buildings were demolished. I'm again stressing, buildings were demolished. They're not a stone in place. Still, more than 250 voters were shown in these 3 buildings. When we started this application process, for 30 days they sat on the matter, but they did not have an excuse. No action was taken. We were forced to go to the CEO, Chief Electoral Officer, and bring to his notice and say that, sir, no action has been taken after filing application for deletion, Form 7. Then he directed the collector and the Mamladar and the BLOs to take action, and only after that the work started. And what does the law say? The moment the Form 7 is filed, within 15 days, the full process should culminate with hearing. So it goes to the BLO. BLO will then have a field verification. After field verification, report is submitted and the deputy collector has a hearing in which the voters given an opportunity to produce the documents. This full exercise was kept pending for 30 to 40 days because they were trying to find a way to save these people. Even in Polytech quarters, even in electricity quarters, staff retired all. They have already shifted their phone to Madkai, Prior and other places. But still, they were shown their names. See, we don't want to trouble any voter. If somebody is shifted to Madkai or Kumarjo or Prior or Santa Cruz, wherever, you file a Form 8 and you put a voting over there. You are not going to lose your voting right. But Panjim, the fate of Panjim has to be decided by Punjikars. A person who is not residing in Panjim, who has already surrendered his quarters 10 years back, how can you be a voter and how can you decide the fate of the city? Secondly, we found a shocking incident in Part 1, Rimandar. There are 2 stone quarries which are owned by Tamba family and Sheikh Hassan family. At desired time, around 200 votes were already removed from these quarries. Still, another 57 names we managed to identify. When we made the application, the BLO sat on the file for last 30 days. After 30 days, he has rejected 29 names. I want to name this BLO, Mr. Prashant Kutikar. 29 names were rejected summarily. When we questioned him why these names were rejected, without asking for hearing, he said, I have gone and identified. They are just staying there. When we requested him on what basis you identified, whether any documents have been produced by these people, he did not have answer. And all these are all migrant names who are shifted to Karnataka. We have even done that investigation. We are so sure. See, in all this, whatever more than 500 names we have identified in Panjim, 99.9% nobody has said that it is a false thing. Maybe 0.1% it might have been a mistake. I am again stressing 99% people have admitted that they are not staying there or have shifted or they have not turned up for the hearing. So far, more than 200 names have been deleted at the deputy collector level, and proceedings are going on for the balance 3 names, 300 votes. So, you want again, I'll share this with you of Part 1.
the names which were deleted by the BLO, meaning were rejected by the BLO. It's over here given, BLO field remark is rejected. So, and another thing, this, we have learned that this BLO, Mr. Gutikar, is a relative of the sitting punch. Now tell me, in any court of law, Amit Babu is a prominent lawyer, tell you, the moment a judge even knows a person or is related to anybody, what do? They recuse themselves on the case. As in they say, not before me. Why? Because there should not be a conflict of interest. So when you are related to a sitting punch member, will you do justice to your job? So we request that this particular BLO on immediate basis has to be removed and we put another BLO. Secondly, where the field verification has been done, you show the documents. Then a लायटीचे bill दाखवला, त्यांनी किती आधार कार्ड दाखवला, ते किती आहे हे असून जाईल. Now what is happening? I'll tell you. BLO is going with the concerned voter who is under investigation. For example, there was a case in Altin. The quarters, he has already surrendered the quarters. BLO called him in the evening. मैं तो रात को गेलो and he is telling the BLO nothing over after. The BLO is not even asking to open the door and check whether he is staying in the quarters. The moment you surrender your quarters, you don't have the keys. So even this kind of chicanery is going on. He's just going and saying nothing about the BLO has given report and rejected on this basis. आमची मागणी किती आहे? In part 1, part 14, this is Mala area, and part 30 in Tonka. These three areas, around 70 of our applications have been rejected. 70. To put things in perspective, last election the winning margin was 683. The difference between the winning candidate and losing candidate. 70 is almost 10% of the winning margin. So every vote is crucial. So this is what jugglery is going on. So 70 votes our application are directly rejected. So we request that these three BLOs, part 1, Mr. Gutikar, part 14 and part 30, be removed immediately and fresh BLOs be assigned. Because they are all compromised and there are clear cases of conflict of interest. And secondly, another big game is going on. Even at the time of SIR, a lot of voters were added in flats in Tonka area. Flats costing more than 2 crores. People who are working as car wash and people who are working as maids. There is a prominent building belonging to a prominent politician of Panjim. In these flats, he has given NOC, and on the basis of NOC, these people have been registered as voters. A person who not even earning 15,000 salary is showing as resident of our flat costing 3 crores. I don't want to elaborate more. You all know who these flats belong to. So how can you, as per the list of guideline documents, you cannot put a person on NOC. There should be a rent agreement. And even after the person has been put, has police verification been done, has tenant verification been done, collector's orders are clear. Any flat rented out, you compulsorily have to have tenant verification. Is this process done? The very fact a person, a person being a car wash or something shown in a flat of 3 crores should immediately, the antenna of the BLO should, it should be activated. This is common sense. But these open, blatant things are going on in Panjim. So who are they scared of? So this is how action should be taken. The roles should be streamlined, sanitized, and only those who are voters of Panjim should decide the fate of Panjim. If you have gone out of Panjim, you file form it and you be a voter of Madhya wherever you are. Okay? फुडलो पार्ट तुमकां मडगांवां कितें चल्लां तें सावयवपाक सांगतलो. Madgaon, similar situation of probably even worse than this म्हणपा सारखे जाता. कित्याक SIR टायमार आमी कितले सुमार फॉलोअप करून हे जे इलिगल वोटर्स मेंटेन करपाचे जे प्रयत्न आशिल्ले ते आमी एक्सपोज केल्ले आसा. इन्सिडंटली इवन इन मारगांव 1 पार्ट नंबर 10 थंय बी जे लँड ओनर्स आशिल्ले तांचे स्ट्रक्चर्स आशिल्ले ल्हान ल्हान घर आशिल्ले आनी थंय कितलेशे टेनमेंट्स आशिल्ले आनी ते टेनमेंट्स डेमोलिश करून ते बिल्डिंग येयली आनी बिल्डिंग येयले उपरांत सुद्दां ते वोटर आहा ते तशें आसा तांकां डिलीट करपाक हें करनाशिल्ले आनी जेन्ना लँड ओनर्स आहा ते ऑब्जेक्शन्स फायल करतात की बाबा ही गरज ना आमची सो ह्या एरियेंत वोटर्स ना इनस्पायट ऑफ दॅट ते मेंटेन केला आनी ताजे उपरांत आतां आनी ऑब्जेक्शन घालून थोडी डिलीट जाल्ले आसा तो एक्सरसायज आमचो चालू आसा. दुसरो म्हणटा पार्ट 15 म्हणटा आझाद नगर
opposite Konkan railway station was some most controversial part म्हणपाक. So this land is only around 2000 to 2500 square meter land आणि Konkan railway rehabilitation thing. आणि थंय 800 सुमार वॉटर आसा. थंय 800 लोक सुद्धा अशे उबे रावले जाल्यार ते लोक ना 800 लोकांक उबे रावपाक. समजलं प्लस मायनस आसता न्ही एनी फॅमिली. So 800 सुमार वोटर्स आसता आणि ते वोट कशे आसता. These are allotted by the Konkan Railway for rehabilitation. So जो ओरिजिनल एलॉटी हा तो शिफ्ट जाला तेन फ्लॅट घेतला घर घेतला कितले तरी आणि तो थंय शिफ्ट जाला ताजे टेनंट्स येयल्या सो ह्या एलॉटीचे नाव आसा टेनंटाचे नाव आसा सेम घराचे हो टेनंट सपोज शिफ्ट गेलो सोडून गेलो दुसरे टेनंट येता जाल्यार तिवूय नाव ऍड जाता सी मल्टी लेयर हे करून वोटर्स ऍड केल्ले आसा आणि डिलिशन म्हणटा जायना आम्ही जेन्ना त्या बीएलओ पार्ट 15 बीएलओ एक्सपोज केला तेन्ना तो आमचेर फेक कंप्लेन करता की आमकां धमकी दिली आणि कितें मारतलो म्हणजे जाय भाशेन हें केलें आनी मागीर डिस्ट्रिक्ट लायब्ररी मिटींग चलता आसतना आमी जेन्ना प्रूव करून दाखयलें की डिस्ट्रिक्ट लायब्ररी असली मिटींगूच जावना आनी कंप्लेन इटसेल्फ समज फेक जाल्यार अजून पासून एक्शन जायना एफआयआर जाले आमचेर हायकोर्टान वचून ते एफआयआर कॉज करपाक पडली आमकां पण आज पासून ह्या बीएलओचें एक्शन जायना हे कित्या खातीर कित्याक जो लोकल हे आसा पॉलिटिशियन आसा जाका हाजो फायदा आसा तो हे सगळे असल्यांकडे करून घेता आता आनी एक सामकी मोस्ट इंटरेस्टिंग हे उगड्यार हाडपाक सोदता एज फार एज एसआयआर इज कन्सर्न आता आमचो एक एसआयआर मॉनिटर ग्रुप म्हण आशिल्लो आनी त्या ग्रुपाचो एक मेंबर तो मेलविन आनी आरटीआय घातली आनी आरटीआयचे क्वेश्चन हांव वाचता आनी आन्सरूय सांगता तुका आनी तेजेर कळटलें हे जे एपील सिस्टम आहा तो कितले सुमार योग्य आहा काय म्हण kindly provide the following information बारीकसाणेन ऐका kindly provide the following information under the provisions of Right to Information Act 2005 regarding SIR revision to 2026. Number 1, total number of appeals filed, taken up for hearing and decided under the Special Intensive Division SIR 2026 across South Goa district. Answer is, with regard to point number 1, it is informed that the total 748 appeals filed, heard and decided during the SIR 26, out of which one rehearing is under process. This is question number 1. Second, total number of appeals filed, taken up for hearing and decided specifically by the District Election Officer, DEO South Goa, under SIR process 2026. Answer is, with regard to point number 2, it is informed that total 748 appeals were filed, taken up for hearing, and out of which 37 applications are rejected, as the applications received after the stipulated period of 15 days, and 710 appeals were decided, and further one appeal is under process. Number 3, total number of appeals filed, taken up for hearing, and decided specifically by Deputy Director informed that total 748 appeals received by the office of out of which 174 were heard and decided by Additional Collector 2 South Goa, and the same were reheard by the District Election Officer, and one number of appeals is under process. Now this is as far as the hearing was concerned. Now the last point, most interesting. Certified copy of the notification, circular, office memorandum, delegation order, authorization, or any relevant official record by virtue of which powers were delegated, conferred, or assigned upon the Deputy District Election Officer South to hear and decide appeals arising out of the SIR 2026. And the answer here is, with regard to point number 4, it is informed that no such notification, circular, office memorandum, delegation order, authorization, or assigned upon the Deputy District Election Officer South Goa to hear and decide the appeals arising out of the SIR. What does this mean? Here you are saying you have heard, you have accepted appeals, some you have rejected because they are beyond the time, and finally you are saying you are not authorized to conduct such hearings. So even those that are rejected are first of all invalidly rejected. Those which are accepted also are invalidly accepted. Because, I mean, without authorization. So what was this entire SIR process all about? So this is a big question mark.
So this is how, first of all, unnecessarily people have been tortured by calling them for hearings, and finally they get nothing out of it. I had orders even of the collector. I have orders of collector where the collector has given orders that the name should be retained. But in spite of that, these people were asked to file Form 6, fresh Form 6. So this is the entire exercise of SIR, what happened in Goa, only to target non-BJP voters, as Kaundarkar has mentioned. हे मेन प्रोसेस यहाँ जे नॉन बीजेपी वोटर्स आशिल्ले तांकां खंय तरी रोला वयल्यान भायर काडपाक हें जाल्लें आसा आनी हेजेर पार्टी थ्रू आमी फूल हें घेतलें एक्शन घेवपाचो आमचो हें आसतलो. म्हाका दिसता जो SIR जालो that was supposed to be systematic intensive revision, but it is looks like systematic vote चोरी. 2 लाख हे जे जाले बेगीन जाल्या उपरांत एप्रिलान एक रोल आयला आनी जुलायन एक रोल आयला, and we have seen that nearly 1.5 lakh votes delete जाल्या म्हणून. Particularly in Cyprus, out of 29,000 4,700 च्या आसपास vote delete जाले. आणि majority of these votes which have been deleted are of minority communities, particularly minority communities जाल्या, आणि it is very disturbing because आम्ही आज ते वोटर फोडल्या, म्हणजे जे आम्ही आज बूथ वाईज घेऊन बसल्या ते पळयत जाल्यार कितलेशेच वोटर्स आसा ज्यांनी वोटिंग केल्या 2 फाटी तरी, आणि तांची नावां डिलीट जाल्ली आसा. हू आय नो, पर्टिक्युलरली आमचे सगळे जे BLA आसा किंवा आमचे व्हॉलंटियर्स आसा काडटा. नाव द क्वेश्चन रिमेन्स इज BLO जे हे करता, आर दे गव्हर्नमेंट सर्वंट्स or not, or do they think they are servants of the ministers or the BJP? कारण आज ज्या तरेन BLO काम करता अंडर प्रेशरायज झाले आसतूय ते, पण क्वेश्चन रिमेन्स इज दे आर act by adding votes or not deleting votes which are supposed to be deleted amounts to misrepresentation. Offense is आता, it is offense under the Representation of People's Act also, and criminal offense also, कारण ज्या मनशाक वोटिंग राईट ना त्या मनशाक तुम्ही वोटिंग राईट करपाचो अधिकार दिता, आणि ज्या मनशाक वोटिंग राईट आसा ताचो वोटिंग राईट तुम्ही काढून घेता. Now I am very shocked to actually see only some booth wise data which is available with me here, which has some are rejected and some are म्हणजे हांगा voter is directed to fill form 8 and produce the same. आता म्हाका BLO हो प्रश्न करपाक जाय की सिस्टमॅटिक इंटेन्सिव्ह रिव्हिजन जाल्ले जाल्यार हे वोट हे आयडेंटिफाय कशें जावन आसले? How were they missed that they are not staying there? How were they missed that some of them have shifted there? How were they missed that तांचे deletion जावन आसले? What systematic intensive revision have you done? So these BLOs are answerable. BLOs are answerable for this. हांगा जी रिजेक्शन जाल्यार ती नांवां जर पळयत जाल्यार कळटा ती नांवां खंयची आसतली ती. I don't want to name particularly or tag or be judgmental about the names which are here, but this shows that BLOs have manipulated SIR records आणि तांणी जी नांवां घेतला, we will have to report this to CEO. That's how each page आसा. This is with regards to I think part 1 this 60 70 80 नावांची हांगाच दिसता. This is only 80 names plus these names. These are about party. So 80 names which 800 900 चे एक part असता. 10% of the votes of that particular part, if you take one particular example, ही miss कशी झाली BLO त्या ना म्हणून. You have yourself made a comment now that they have to fill form 8. हांगा एक आणि एक comment आसा, it is again shocking. Elector submitted that he is not currently residing at the above address. However, he was not informed by the BLO to shift the epic. Elector has submitted that he will fill form. तुका miss झाले कशें? How did you miss this? How did you again go there and find out? That means you have not gone. तुम्हें जे केला 30 BLOs I think were transferred by the minister overnight in and Panji using his power as a revenue minister. I think this has been done systematically all over Goa. हे आम्ही सामके सिरियसली घेतला. BLO म्हाका एक वॉर्निंग दिली दिसता आज की तुम्ही जर हे पॉलिटिकल बॉसेसाच्या अंडर ऑर्डर घेऊन करता आसत, we are not going to be taking it just by sitting down here. We will report this to CEOs. We are going to report the CEO. We are going to make a complaint if required. जसे तांचे फेक FIR केले, तुमचे फेक FIR जावचे ना, तुमचे सिस्टमॅटिक FIR जातले फॉर रिप्रेझेंटेशन अँड मिसरिप्रेझेंटेशन.
अंडर रिप्रेझेंटेशन ऑफ पीपल्स ऍक्ट ऑल्सो. सो प्लीज बी केअरफुल. आतांय जे लोकांनी मिस केला, ज्यांची नावां डिलीट जाल्या, आमच्या ब्लॉकांकडे वचचे, आमच्या ऑफिसांनी वचचे. गोंयभर आमी ते केलाय आनी नंबरूय दिल्लो आसा. तो नंबर परत एकदा आमी तुमकां सर्क्युलेटूय करता. वचचे, जर नाव डिलीट जाल्यार रॉंगफुली ते पळोवचें आनी ते फॉर्म 6 भरचे. वी वील असिस्ट यू इन डूइंग दॅट. ज्यांची नावां खरीच डिलीट जावपाक जाय ती आज सांतिनेजी बिल्डिंगी मोडला, पण थंय आसा थंय. आमकां डिटेल मेळ्ळा की सांतिनेच्यो बिल्डिंग आतां म्हणल्यार थंय नांव अजुनूय आसा. जर बिल्डिंगूच ना जाल्यार उतर आसतलो कसो? So he has to shift to his residence or somewhere else. This is a criminal offence. I want to warn the government authorities who are involved in this exercise to be careful, and we will take this action. Whatever that is required. प्रश्न आसा. हांव फायनली तुमकां कंक्लूड करता आसतना एकूच गजाल सांगता. म्हाका दिसता आमी मोर देन सफिशियंट वीथ एविडन्स दोनूच मतदारसंघ नॉर्थाचो आनी एक सावथाचो पणजी आनी मडगांव हातूंतल्यान तुमकां सांगला. हांव पयलीं म्हणल्यार SIR अमितान आनी बाकीच्यांनी सांगलेल्या प्रमाणे SIR वी हॅव टोटली एक्सपोज हाव इट हॅज बीन यूज्ड टू टार्गेट द जेन्युइन वोटर्स, wherein the voters, even the fake voters who are supposed to vote for BJP have been systematically protected by the election commission and the mechanism therein. आमच्या हांच्यांनी परत परत ऑथॉरिटीजांकडे एकूच मागणी केल्या की आमची जी एलिगेशन्स आसा, आमच्यो ज्यो कंप्लेन्स आसा त्यो तुमी ब्लायंडली एक्सेप्ट करनाका म्हणून. यू गो एज पर प्रोसिजर that is laid down by the election commission itself. Secondly, आमी इंडिव्हिज्युअलांक खंयच्याच टार्गेट करूंक ना, मतदारांकूय टार्गेट करपाचें कसलेंच इंटेन्शन ना, आमी करूंकूय ना. आनी BLOंकूय आमी टार्गेट करूंक ना आनी आमकां करपाचें ना इंटेन्शन. बट we are targeting and questioning the process involved in this entire mismanagement or misrepresentation. हे जे कितें चल्ला बाय द इलेक्शन कमिशन, गव्हर्नमेंट स्पॉन्सर्ड वोट चोरी जी चल्ल्या, इलेक्शन कमिशन स्पॉन्सर्ड वोट चोरी, ताजे बद्दल there are serious doubts on the correctness of the BLO's field verification, जे आम्ही तुमकां विथ एक्झाम्पल्स आता एक्सप्लेन केला. आणि फायनली वी आर डिमांडिंग द एव्हिडन्स बिहाइंड रिजेक्शन फ्रॉम द EROs and EROs of the claims that we have put. These are in brief आम्ही सांगपाचें जे सांगला. फायनली जे BLOs आसा ते सगळे सरकारी कर्मचारी, आमकां खबर आसा इलेक्शन कमिशन, especially when it is being led by an officer like Ganesh Kumar, is a compromised machinery. We have seen in the nation what is happening, how election commission is shielding, protecting and promoting vote chori by the BJP. आणि गोंयान तरी हांव क्लियर मेसेज दिवपाक सोदता की BJPक जर भ्रम आसत की आमी हे भितरले भितर करतले आनी कळचें ना म्हणून, द टायम इज चेंज. वी आर ऑल्सो वर्किंग व्हेरी प्रोफेशनली, वी आर ऑल्सो वर्किंग व्हेरी सिस्टमॅटिकली. आणि बूथ बाय बूथ प्रत्येक मतदारसंघात आमचे BLOs, आमचे जे BLAs आसा, त्याच प्रमाणे आमचे बूथ वर्कर आसा, हे सगळे कामाक लागल्या. तो एफर्ट तुमचे कांयच चलपाचें ना. तुमकां हद्दपार करपाचो जो निर्णय लोकांनी घेतला गोंयच्या, ताका आमी कंप्लीट सपोर्ट आमचो आसतलो. आनी आमी हाचे पयलीं बी सांगला की गव्हर्नमेंट ऑफिसरांनी कायद्याचें पालन करचें. BLOs जे आसा तांच्यांनी सरकाराचे सांगणें कितले पर्यंत आयकचें, बेकायदेशीर ऑर्डरी तांच्यो आयकच्यो काय ना तो क्लियर विचार करपाक जाय. नाजाल्यार तुमी हिस्ट्री चॅक करा, जेन्ना बेकायदेशीर ऑर्डरी सरकाराच्यो आयकतात आनी जेन्ना सरकाराचो बदल जाता तेन्ना खुबशे जाणांक जेलीन वचचें पडटा. ही परिस्थिती हांगा येवची न्हय. गोंय देशभर आमी पळयल्या कितलेशेच BLOंनी अंडर प्रेशर येवन सुसायड केल्या. गोंयांत तरी ती परिस्थिती तितल्या पावूंक ना. आनी हांव मागणी करता सगळे BLO कडेन, तुमी संविधानाक रिस्पेक्ट करा, तुमी देशाच्या कॉन्स्टिट्यूशनाक रिस्पेक्ट करा, तुमी कायद्याक रिस्पेक्ट करा आनी कायद्यान जे आसा ते करा. तुमी कोणाच्याच दबावा खाली येवं नाका, कोणाच्या प्रेशरा खाली येवं नाका. कित्याक जर तुमी अंडर प्रेशर येवन पॉलिटिकल मास्टरांक खुश करपाक गेले आनी आमचे हे प्रोसेसान जर खंयच तुमचे डिस्क्रिपन्सीज आनी तुमचे जर इन्वॉल्वमेंट भितर सांपडलो बेकायदेशीर वोटरांक वांटोवपाचो किंवा फॉल्स रिपोर्ट सबमीट करपाचे, जाल्यार मागीर देशाच्या हितान, लोकशाहीच्या हितान म्हाका दिसता आमचे कार्यकर्ते फोर्स्ड आसतले तुमचेर क्रिमिनल केसीस फायल करपाक आनी एप्रोप्रिएट तुमचे विजिलन्स केसीस फायल करपाक. आनी ती परिस्थिती निर्माण जावची न्हय
आणि तुम्ही स्वतः त्रास करून घेवचो ना, कित्याक हें सरकार आतां फक्त कांय म्हयन्याचें उरलां जाल्यार तुमचे कडेन मागणी आसा, तुम्ही संविधान आनी देशाचो इलेक्टोरल सिस्टम सांबाळपाचें काम करा आनी कायद्या प्रमाणे वचा. आनी परत एकदां आमी जी काँग्रेस कनेक्ट म्हणून SIR हेल्पलायन लॉन्च केल्ली ताचो नंबर परत एकदां फ्लॅश करता सबंद गोंयचे जनतेक पळोवपा खातीर. हो नंबर जावन आसा 7875833833. कोणाचेच नांवां जर चुकीन डिलीट जाल्या, कोणाक चुकीन हें केलां आनी कोणाक प्रॉब्लेम आसा, कोणाचें रिफ्लेक्ट जायना इलेक्ट्रॉल रोलाचेर आनी कितेंच तांकां मदत जाय पडली जाल्यार तांच्यांनी आमचे टिमींक कॉन्टॅक्ट करचें. आमचे जे लोकल बूथ लेवल ब्लॉक लेवल ऑर्गनायझेशन आहा दे वील एसिस्ट देम इन वॉट एवर मॅनर पॉसिबल. आमकां वोटर खंयचोय आसूं, तो आमचो वोटर आसूं किंवा BJPचो वोटर आसूं, आमकां ताचो मतदानाचो हक्क, आमकां जो संविधानान ताका वोटिंगाचो हक्क दिला, आपलो प्रतिनिधी, आपलो रिप्रेझेंटेटिव्ह, आपलो MLA, आपलो MP निवडून हाडपाचो जो हक्क दिला तो कोणाचोच काडून घेवपाचो ना. तो आमचो मतदार आसूं नाल्यार तो दुसरे पार्टीचो मतदार आसूं. BJP असलें बुरशें राजकारण आमी केन्ना करूंक ना. लोकशाही जर सांबाळून उरतली जाल्यार प्रत्येक मतदानाचो हक्क मतदाराचो प्रोटेक्ट जावन उरूंक जाय. ताणें मागीर आपले विचार करचो, परिस्थिती कितें चल्ल्या ती आनी ताणें जाय ताका वोट करचो. ताजेर इट इज हीज चॉयस. कोण कोणाचेर तकलेर गन धरून वोट मार म्हणून सांगूंक शकना आनी आमकां तें करपाचेंय ना. फक्त मागता की जें कायद्यान आसा तें BLOनी फॉलो करचें. आनी परत रिपीट करता की पार्ट नंबर 10, 16 आनी 18 जे BLOज आसा तांकां इमिजिएटली रिप्लेस करचें ना जाल्यार तांचेर एप्रोप्रिएट एक्शन घेवपाचें. आनी ही मेसेज गोंयभरचे BLO आसा तांच्यांनी कान उगडून परत एकदां सांगता, तुमी कायद्याचें पालन करा, तुमी संविधानाचें पालन करा आनी इलेक्ट्रॉल सिस्टम हो आमचे देशाचें फावंडेशन, हाची बुन्याद हालोवपाक दिवं नाका. तुमचेर मोठी जबाबदारी आसा इलेक्शनां सारकी घडची म्हणून. कित्याक जर आज आमच्या देशान अशी वोटचोरी जाली आनी पब्लीक मॅन्डेट जर हालयलो आनी इलेक्शन सारकी जावंक ना जाल्यार आमच्या देशाची परिस्थिती फेल्ड स्टेट आसा सोमालिया, येमेन, सिरिया, पाकिस्तान हाजे भशेन जावपाक वेळ लागचो ना. आनी ती ना जावची हाची जबाबदारी प्रत्येक BLOचेर आसा. हें तुमी लक्षांत दवरचें. ओके सुनील, म्हाका सांग पळय, आतां SIR प्रोसेस हो सगळो ऑलरेडी सोंपलेलो आसा. सो तरी आसतना हे तुजे मिस्टेक्स म्हणटा पळय ते कॉन्स्टिट्युन्सीन भायले म्हणजे आवटसायडर म्हणजे आमचे भायले कॉन्स्टिट्युन्सी पणजेन आसा पळय, सो आतां तेजी हें कितें तेजी हियरींग तेंच आमी तुमकां सांगपाक सोदता. आतां जेन्ना आमचे हाजे प्रमाणे इलेक्शन कमिशनरूय गोंयांत येवपाचो आसा ज्ञानेश कुमार, आमी खबर आसा आमकां तो अंडर ट्रेमेंडस प्रेशर आसा अमित शहाच्या मोदीच्या आनी तो कम्प्लिटली कॉम्प्रोमायज आहा. पण आमकां देशाचे वेवस्थेचेर इलेक्शन वेवस्थेचेर तितलो तरी विश्वास दवरचो पडटा आनी तो प्रत्येकान दवरचो. म्हणून SIR जर करून सुद्दां 6 वर्सां डेमोलिश जाल्ले बिल्डिंगेचे जर मतदार इलेक्ट्रल रोलाचेर रिफ्लेक्ट जाता जाल्यार कसलो SIR? कसलो SIR? गव्हर्नमेंट SIR करून कितें केलें, जे जेन्युइन वोटर्स आसले तांची धांवपळ केली, तांकां धांब पाडलो. जे खरेंच लेजिटिमेट वोटर्स आसले तांचे सगळे डॉक्युमेंट्स आसले, तांची जनरेशनाची जनरेशन हांगा रावता. पण हे जे फेक वोटर्स आसा, हे जे BJPचे आमदारांनी लिडरांनी घाल्ले वोटर्स आसा ते वोटर कशे डिलीट जाले ना SIR? हाजे वयल्यान तो प्रोसेस फुल एक्सपोज जाता न्ही. तूच सांग, 6 वर्सांची बिल्डिंग डेमोलिश जाल्या, SIR पयर केला मरे, 1 वर्स समना कंप्लीट जाल्यार 6 वर्सां पयलीं डेमोलिश जाल्ले बिल्डिंगेतले वोटर कशे उरले? हाजे वयल्यान SIR हो सिस्टमॅटीक इंटेन्सिव्ह रिव्हिजन ऑफ वोटर रोल नासलो. हें सिस्टमॅटीक इनिशिएटिव्ह टू कट शॉर्ट ऑपोजिशन वोट्स आसले आनी प्रोटेक्ट BJP वोट. हें हातूंतल्यान क्लियर जालें. एक एग्जांपल दिवपाचें म्हणजे तुका ही जी डिलिशन आतां आमी ऑब्जेक्शनां घातल्या उपरांत जाता, ही जी एडिशन्स किंवा आतां फॉर्मेट भर म्हणून ट्रान्सफर कर म्हणून जी आतां जाता ही मिस कशी जाली होय प्रश्न आसा. किंवा SIR जालो कसलो? दॅट मिन्स इट हॅज नॉट बीन डन, द एक्सरसाइज हॅज नॉट बीन डन प्रॉपरली. BLOजान खंय तरी कॉम्प्रोमायज केल्या, घरा बसून केल्या आनी आपल्याक जाय तशी केल्या अशें दिसता. कारण ही इज एडमिटींग हिमसेल्फ की आपूण इन्फॉर्म करनाशिल्लें म्हणून. दिस इज अ रिपोर्ट फ्रॉम CEO. दिस इज नॉट आवर रिपोर्ट, दिस इज कम फ्रॉम CEO's ऑफिस. नियरली 80 वोट्सांचे डिस्प्यूट्स आसा. वाय दिस 80 वोट्स इज 10% आनी जिखता कितले हांचे आमदार? 400, 300, 200 मतांनी जिखता. This is enough to make a person who is not eligible to win by manipulating this system. This is what we are saying. कि आज 32% जर हातूंत BJP जिखता जाल्यार हे मॅनिप्युलेशनान जिखता.
हे मॅनिप्युलेशन जावपाक जायना आनी गोंय वाचोवंक जाय जाल्यार हे पयलीं सगळ्या जाग्यार घालचें पडटलें आनी दॅट एक्सरसाइज हॅज बीन डन. आय एप्रिशिएट वॉट हॅज बीन डन बाय मिस्टर फुर्तादो एंड द टीम एंड द ब्लॉक प्रेसिडेंट ऑफ पणजी, कारण तांणी ज्या तरेन हें काम केलां हेंच आमी रेप्लिकेट करून गोंयभर करता आनी ते सुरवातूय जाल्लें आसा. आनी काँग्रेस पक्ष बांदील आसा नॉट जस्ट फॉर वोट आर वोटर्स, फॉर एवरी गोवन वोटर who is entitled to vote should get that voting right, and every voter whose name has been deleted, whose name should be deleted for the purpose of letting genuine voters select their MLA or elect their MLA who is entitled to be elected. ओके सुनील, आनी एक म्हाका सांग पळय, हे BLOs आसता पळय ते गव्हर्मेंट सर्वंट न्ही, आनी हे जे क्वॉर्टर आसा पळय तितून गव्हर्मेंट सर्वंटूच रावता, तेज्या खातीर तेंच्यांनी डिलीट करून. ना पळय गव्हर्मेंट क्वॉर्टर गव्हर्मेंट सर्वंट BLO गव्हर्मेंट सर्वंटच आसताले न्ही, तुका आनी म्हाका काय गव्हर्मेंट BLO आनी ते क्वॉर्टर्सांनी गव्हर्मेंटूच सर्वंट लावतात. गव्हर्मेंट सर्वंट आसा म्हणून आतां पुलीस क्वॉर्टर्सान रावता तोय गव्हर्मेंट सर्वंट म्हणून खंयचे दुसरे गव्हर्मेंट सर्वंटान कितें क्रायम केलो ताका धरप ना ताणें, ताका सोडपाक जाय तूं गव्हर्मेंट सर्वंट आपूण गव्हर्मेंट सर्वंट सांग बरें. अरे हांगा तशें केल्याशें दिसता तुका? कोण गव्हर्मेंट सर्वंट ना, लोक रिटायर जावन गेले थोडे लोक आनी घरां बांदली गव्हर्मेंट क्वॉर्टर्सान रावता ते शिफ्ट जाले. हांव तुका आमचें एक्झाम्पल दिता स्वता. हांव फाटल्यान जेन्ना आय वॉज बॉर्न आय वॉज माय पेरंट्स वर गव्हर्मेंट एम्प्लॉयीज, आमी फाटल्यान रावतालीं, आमी घर बांदलें, आमी शिफ्ट जालीं दुसरे कडेन. आय कॅनॉट कीप माय वोट इन फाटल्यान न्हय दॅट टायम. आय एम जस्ट टेलिंग यू, गिविंग एन एक्झाम्पल. अशे जे लोक रिटायर जाले किंवा कोण घरां बांदली, कोण दुसरे कडेन रेंटाक गेले, शिफ्ट जाले, फॅमिली व्हडल्यो जाल्यो, ते लोकांचे वोटर हे उरले आनी ते उरून ते SIR-आनूय क्लियर जाले ना. हो आमचो मुद्दो आसा. दोन कोणा वोटिंग आहा कोणाची ते इलेक्शन कमिशनान सोदून काडूंक जाय न्ही. वी आर ट्रायंग टू जे वोटर आमकां मेळटा कॉन्क्रीट, आतां जशें DO बाबान सांगलें कोण खोर्ले गेले जाल्यार वी आर ऑल्सो ट्रायंग टू फायंड आउट वेदर दे हॅव डन मल्टिपल वोटिंग. अवर मेकन दीस टायम वी आर वर्किंग ऑन अ व्हेरी प्रोफेशनल मोड. We are also going methodically, booth by booth, and going through all these things. So we will not leave a single stone unturned to defeat BJP in Goa. तुम्ही आता जे लिगल स्टँड घेतला, तुम्ही म्हणला एक आम्ही सगळे BLOक वॉर्निंग करता तुम्ही एज पर प्रोसेस करा म्हणून, पण इलेक्शन्स इज जस्ट राउंड द कॉर्नर नाव, लेस दॅन 5 months वी कुड पॉसिबली डू. सो तुम्ही कितें डेडलाईन दितले ह्या टायमार करून नाल्यार तुमचे लिगल एक्शन जातले इफ यू फायंड. पळय डेडलायन दिवपाचो प्रश्न येना. प्रत्येक BLO जो आसा, सरकारी कर्मचारी जो आसा, ताका आपली डेडलायन कितें ती खबर आसूंक जाय, प्रिस्क्रायब बाय दीज ऑथॉरिटीज. सेकंडली आमी तांकां वॉर्निंग अशी न्हय ती, वी आर कन्सर्न अबाउट देम, बिकॉज आमकां फाल्यां ते आमचेच भाव, ते आमचेच गोंयकार जे BLOज आसा, गव्हर्मेंट एम्प्लॉईज आसा, ते कितें व्हडले पयशेकार, व्हडले बिग शॉट्स न्हय ते सादे भोवमान समाजांतले आनी बारीक पोस्टाचेरूच आसलेले लोक. तांकांय केसीच्या कोर्टाच्या कचाट्यांनी धुकलपाची कोणाक इच्छा ना. पण फाल्यां जर तुमी अंडर प्रेशर येता आनी जर BJPचे तुमच्या लिडरांक खुश करपा खातीर कितेंय जर करता जाल्यार तुमी देशाचे इलेक्शन हे देशाची फावंडेशन म्हणजे तुमी देशाची बुनयादूच जर हालयता आनी जर तुमी भितर सहभागी जाता जाल्यार म्हाका दिसता खंयच्याच देशाच्या नागरिकाक हें टॉलरेट करपा सारकें आसचें ना, कोण तें टॉलरेट करचो ना. सो देन देर वील बी रिएक्शन फॉर युअर एक्शन. द रिएक्शन वील बी केसीस. Cases may be vigilance cases may be criminal cases may be civil suits, but whether these government employees फाल्यां हे BJPचे लोक तांकां वांटोवपाक घेतले केसीनी घालता तेन्ना रिटायरमेंट पर्यंत तुमचे चलतल्यो. कित्याक तुमकां करूंक जाय? तुमी कायद्यान वचा न्ही. आमी कितें तुमकां आमी सांगता म्हणून बेकायदेशीर करून सांगना. आमी तुमकां सांगता जो कायदो एक्झिस्टन्सान आसा तो स्ट्रिक्टली फॉलो करा म्हणून. पॉलिटिकल प्रेशर आहा पळय तेन्ना ते काय कायदो हे करतले कारण तो फॉलो करतले. पॉलिटिकल प्रेशर हो तुका तेच सांगता न्ही, प्रत्येक सरकारी कर्मचाऱ्याक खबर आसूंक जाय की ताका सॅलरी टॅक्स पेयर दिता म्हणून. BJPचे ऑफिस दिना, BJPचे कमिशनांतल्यान तांकां पयशे वांटो येना. तांकां जर तातूंतल्यान वांटो येता जाल्यार तांच्यांनी तांचें ऐकचें. तांकां जर पगार जर टॅक्स पेयर कडल्यान येता जाल्यार तांच्यांनी टॅक्स पेयराचो देशाचें हित राखचें. दे आर द लोवस्ट लेवल न्हू. ऑफिसर आहा पळय ते बळी पडटा पॉलिटिकल प्रेशराचेर जाल्यार हेंचे कितें काय म्हणटा कितें म्हणटा हे लो लेवलाचे व्हडले व्हडले ऑफिसर बळी पडटा एका पॉलिटिकल प्रेशराक, हेंचे कितें काय म्हणटा. तुका अरे बाबा तांच्यांनी तेच खातीर आमी तांकां क्लियरली सांगता न्ही की तुमी कायद्याचें पालन करा. तुमी कायद्याचें पालन करता आसतना जर कोण तुमचे वाटेक येता जाल्यार आमचे नजरे काडून दिता. वी वील स्टँड बाय ऑल दोज BLOs who are being targeted by BJP leaders and MLAs. I am telling you on record in front of everyone. Even if the government takes false action on them, तांकां सस्पेंड करपाक गेले, कितें करपाक गेले, we will
provide you whatever support required, but don't fall prey to pressure tactics of the BJP. तुका सांगपाक कारण ते BLO म्हटल्यार कितें एक कोण पणजेचे एग्जाम्पल कोण कादर म्हणून बाबुशाच्या ऑफिसांतलो तो थंय येता आनी हियरिंगाक बसता. हू इज कादर? इज कादर फादर ऑफ द इलेक्शन कमिशनर? सांग बरें म्हाका. कादर इज BLA? हू इज कादर? हाव कादर इज बीइंग एंटरटेन्ड फॉर द हियरिंग्स, फॉर द वोट deletion? This is the interference I am telling you that is to be stopped. This political interference cannot be tolerated. If tomorrow Rathiba is going or Muktamala is going or Leo is going, they are going in capacity of BLAs, authorized BLAs. हांव सांगपाचें तुका म्हणल्यार दीस कोण मिनिस्टर कोण प्यून मिनिस्टराचो कोण ड्रायव्हर तो वता थंय आनी हियरिंगाक बसता आनी गव्हर्नमेंट ऑफिसर्स आर एंटरटेनिंग देम. दीस कॅनॉट बी टॉलरेटेड. कायदो म्हणून कितें आसूंक जाय. तूं तें समजू नाका की एक बारीक ऑफिसर कसो प्रेशर हँडल करतलो काय म्हणून. बॉम्बे जेन्ना टेररिस्ट अटॅक जालो एकटे तुकाराम मुंबळेन टेररिस्टाचे गन ओडून काडले आपल्या जिवाची पर्वा करनासतना. तो कोण कमिशनर नासलो पुलिशेचो, तो सादो कॉन्स्टेबल आसलो. ही पुट इज कंट्री फर्स्ट, ही पुट इज नेशन फर्स्ट, ही सॅक्रिफायस इज लायफ. आज तीच परिस्थिती आसा देशाचेर. आज देशाचे फाउंडेशन इज अंडर थ्रेट, अवर डेमोक्रेसी इज अंडर थ्रेट, अवर कॉन्स्टिट्यूशन इज अंडर थ्रेट. म्हणून सांगता हांव एवरी BLO who is a low ranking officer has to become Tukaram Mumade today. He has to take that bullet. He has to handle that pressure and tell political bosses की I will go as per law. जाल्यार तो देश उरतलो. प्रत्येक जण बीजेपी भिले आका भिले ताका भिले काय चलतले रे. सुनील बाब, तुम्ही आता सरनेमा जी आसा ती चेंज करीत आसा. नेपाळीन खंय तरी आता थापाचे तारी केला आणि गुरकाचे डिसोजा केला. हाजेर तुम्ही कितें म्हणटले? पळय हे सगळे जे प्रॉब्लेम आसा पळय, दिस इज इंटरलिंक्ड. दिस SIR, दिस ऑब्जेक्शन बाय द BLAs फॉर डिलिशन देन एडिशन प्रोसेस. आज जर थापाचो तारी जाता आणि गुरखाचो डिसोजा जाता जाल्यार फाल्यां सपोज ते थापाचो तारी जाल्लो आणि गुरखाचो डिसोजा जाल्ल्या हाडून मोडके बिल्डिंग नासलेल्या बिल्डिंगेन वोटर म्हणून घालो जाल्यार ताका डिलीट करपाची जबाबदारी कोणाची? BLOची न्हय. हेच सांगता न्हय हांव. ऑल दीस प्रॉब्लेम्स आर कनेक्टेड आणि ते चेक करूंक जाय की तालिगांव आणि पणजे नेपाली वोटर कितले आसा काय म्हणून आणि ते केन्ना तारी आणि केन्ना डिसोजा जाले काय म्हणून. कित्याक तेच फाल्यां बोगस वोटिंग करतले. हांगा प्रॉब्लेम कितें आसा जे लोकांक सोय सुद्दां ना गोंयचें. They will decide the future of Panjim, Taligaon or any other constituency. This is what has to be identified and stopped. And this is the responsibility of everyone, irrespective of the political ideology and the positions that you hold in the society. सुनील बाब, तुम्ही WhatsApp just addition to your question which has been asked. Act amend केल्लो आसा आणि चेंज ऑफ नेम ऍक्ट आणि कोर्टाक प्रोसिडींग दिल्ले आसा. कोर्ट इज एक्टिंग इन टर्म्स ऑफ डॉक्युमेंट दॅट आर बीन प्रोड्यूस्ड. हाजो अर्थ खंय तरी गव्हर्नमेंट ऑथॉरिटीज इन्वॉल्वड आसा भितर तांकां ते फेक डॉक्युमेंट दिवपाक ऑर तांच्या नांवान ते डॉक्युमेंट क्रिएट करपाक. एंड आय थिंक दिस इज ऑल कनेक्टेड टू इलेक्शन प्रोसेस ओनली. कारण नायदर थापा नॉर गुरखा इज एंटायटल्ड टू वोट. आणि आम्ही पर्टिक्युलरली ताणें म्हणला जशें सुनीलान म्हणला तशें पणजे आणि तालिगांव ह्या दोनूच कॉन्स्टिट्युएन्सीन आमी हें पळयलां की हे जाता म्हणून. So if they are not entitled to vote, they are being made eligible to vote by change of names. कारण ते मागीर डिटेक्ट जावचे ना म्हणून. कारण आमी सरनेमांचेर वतले म्हणून. We will not let that happen. आमी we are using AI process. सुनील बाबान जशें सांगला तशें there is a team which is now active in finding out whatever this has been done. Technology has changed. So BJP should understand one thing की vote चोरी चल्ल्या आणि voting पण आनी चल्ल्या, including this kind of background which has been done. This change of name has to be seriously looked upon. and looked after. आणि हांचेर ऑब्जेक्शन घालपाक जाय. आमी वेगवेगळे जे नाव चेंज किंवा जातीचे दाखले दिवपी हांकांय सांगता की तांची जे समाजाचो ऑर्गनायझेशन आसा तांकांय सांगता की हे तांणी तांचे हाजेर लक्ष दवरचें डेली बेसिसाचेर. कारण दिस इज नथिंग बट टेकिंग अवे डेमोक्रेटिक रायट ऑफ एलिजिबल गोवन ऑर इंडियन वोटर टू वोट. चडशी जाता चेंज ऑफ नेम. तुम्ही तेजेर नदर धरल्या? सगळ्याचे नजर. सुनील बाब, तुम्ही 100% नजर. तुम्ही जो व्हॉट्सॲप कनेक्ट नंबर दिला पळय आता, ज्यांची वोट्स डिलीट जाल्या किंवा इंटेन्शनली डिलीट केल्या तांकां कितले दिसांचो टायम आसा? हे आतां इलेक्शन लागीं पावला तेंचे एड जातले काय म्हणून हे वोटिंग रोलाक? न्यू येंदर ना न्यू येंदर 1 month before election you can add the thing. It is an ongoing process. If somebody will be needed to file form 6. Thank you. Thank you.
प्रॉब्लेम कितें आहा थापाचे